अप टू 30th ऑक्टोबर 30th नोव्हेंबर तेमी ऑलरेडी 300 रुपयान काम केल्लें आहा. पूण आतां फुडली ऑर्डर आहा ती 500 रुपयान दिता म्हण ते सांगतात तांकां प्रॉमीस करतात. पूण आज पासून तेंच्या हातीन ऑर्डर पावल ना. हें कित्याक लागून तें कळना म्हाका. 10 दीस जाले. आमी ऑलरेडी पयलीं बी डिमांड केल्लो आहा की तांकांय बी जे 500 रुपीज लायिल्ले आहा 27 सप्टेंबर त्या दिसा पासून तांकां तेंचे बॅकलॉग आहा तो दिवपाचो. पर मंथ 6000 सुमार एक्स्ट्रा येवपा जाय तांकां ऑक्टोबर म्हयन्याचे आनी नोव्हेंबर म्हयन्याचे. आतां डिसेंबर म्हयन्यार 500 रुपया मारता जाल्यार इमिजिएटली तांकां ऑर्डर दिवची. आनी ऑर्डर ना जाल्यार तांकां कामां वचोनूय सारकें ना. हें कायद्यान बसना. विदावट ऑर्डर ते अशें करून कामां लायता ते. नगराध्यक्ष म्हणटा कामगारांक कोण तरी फुसलायता, लक्ष घालता म्हूण सांगून तिणें तांकां सद्याक कशें तरी घरा धाडला. 28th of next month the order should be ready of these workers. 28th of Jan. Yeah, Babita. What is month? 28th of every month their next order should be ready, or at least give a work order for the maximum period of time that they can give an order, no? Rather than they दोन महिन्यांनी एक महिन्यांनी ती ऑर्डर काढतात पण give it for the maximum period of that time that it is permissible. जो मनीस काउन्सिलर ना, जो मनीस चेअरपर्सन ना, जो मनीस चीफ ऑफिसर ना, त्या मनशाक आमच्या वर्कर्सांक येऊन उलोवपाचो अधिकार ना आणि तांकां पिन मारपाचो अधिकार ना. आणि असल्यो असतात त्यो फक्त पिनी असतात कळ्ळी, पब्लिसिटी स्टंट्स म्हणटात ताका. डेली वेज जे पळय गार्बेज वर्कर्स आसात तांकां ऑर्डर लेट पावली. सो तांकां ऑर्डर लेट पावले म्हणून कोणे तरी म्हज्या कोतान तांकां आमचे गॅरेजीक वचून चितायलें की तुमी कामाक वचनाकात, तुमी हें करात. आनी कित्याक दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम. अशें कितली फावटी जाल्लें आसा की तांकां एक म्हयनो सुद्दां ऑर्डर लेट पाविल्ली आसा आनी ते केन्नाच कामाक न येता आसतना रावनात. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.